मारिया जेजूचें आयकता आनी ती ह्या संबंदांत ताचे बरोबर वेळ सादता. म्हणजे मागण्यांत आमी जेजू बरोबर वेळ सादता पूण ताचें आयकता, आमी आमचेंच आयकता. तो ती आमकां आपल्या जिवितांतल्यान कशे भाशेन जेजू बरोबर रावंक जाय तें शिकयता. ताचें आमी आयकूंक जाय. आतां मार्ता भरपूर वावरानूच सगळो वावर करूंक जाय न्ही. कोण करतलो? बेश्टें जेवण मेवतलें ना, वावर करूंक जाय. पूण वावर कोत्तना कशे भाशेन करूंक जाय? म्हजेरूच भार घेवन हांव कोत्तां दुसरीं करिना हे भाशेन चलता. वावर कोत्तना मागण्यांत कशी करूंक जाय. कित्याक आमी सगळीं ताचे सोबे आसा, जियेता आनी भोंवता. तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. तो आमचे सोबे वावुरता, आमी एकटीच वावरिनात. ताका लागून हें आमच्या काळजांत आमी दवरूंक जाय. तर आमी ते भाशेन ताका एकवटून वावरूंक जाय. तेन्नाच की हो वावर पवित्र वावर जाता. आतां वावरूच न्हय, चलतना भोंवतना आयकतना न्हिदतना सगळोच ताच्या एकवटान आमी रावंक जाय. आनी हे भाशेन रावत तर खरेपणी आमी कॉन्टेम्पलेटीव इवन इन एक्शन जातले हांव. म्हणजे मागणे सगळोच आमी करतले हांव. जेजून सांगलां न्हय. ताका लागून जो कोण जेजूचेर विस्वास ठेवता ताणें अशें सांगलां, मार्ताकूच ताणें कळयलें, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. तर हें पळयात, आमी ताचेर विस्वास दवरून तो म्हजे बरोबर आसा आनी हांव ताचे बरोबर आसा ह्या विस्वासान आमी सगळे आमचें चिंतप, उलोवप आनी करप ताचे सोबें घडोवन येवदी. सांतिनासान हें आपल्या जिवितान दाखयलें. तो आपलीच वाद्याचो आसलेलो, आपणाक जाय पळय तशें करतालो. पूण मागीर जेजूचो ताणें इतलो मोग केलो की जेजूचो मोग ताणें पयलो, अणभवलो. म्हजो मोग इतलो तो कोत्ता, म्हाका तो बक्षिता आनी म्हाका परिपूर्ण जिवीत दिता. त्या जिवितांत ताणें प्रवेश केलो आनी ते मेरेन सावन जेजूच म्हजें सगळें जिवीत, ताचे सोबे हांव आसा, जियेता आनी भोंवता म्हणून तें पळोवन ताणें आमकां भरपूर, ताणें न्हय जेजून ताचे उद्देशी आमकां भरपूर शिकयलेलें आसा. आनी तर आमी हे भाशेन जिवंक तयार सदांच जावया. आनी मार्था, मारिया आनी लाजरस ही आमकां देखीवंत मनशां जाल्लीं आसा. एका गोरब्यान कशे भाशेन आमी जिवंक जाय पळयात. आमचे गोराबे कशे आसात पळय ते. आमी त्या गोराब्यान मागण्यांत रावंक जाय. मागणें कोत्ता आमी, त्योस म्हणटा आमी, वाचप पवित्र पुस्तकांतलें कोत्ता आमी, पूण मन लावन करिना. मागण्यान म्हणजे ताका संबंद धरून करिना. आमची मनां येणे तेणे आसतात, ती स्थिरावंक जाय ताच्या उतराचेर. आनी ताच्या उतराचेर थारायलें की ना आमचें मन, मागीर तें मन, ताचीं उतरां आमचे सोबें किल्लोंक लागतात. ओगेपणांत रावलीं की मागीर आमकां ती समजणी मेळोंक लागता आनी ताचो पवित्र आत्मो आमची मनां उजवाडायता. पूण हें करपाक जेजूचींच उतरां आमी पाळया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जी आमची चिंतना, जी आमची भावना, जी आमची चाल, जी आमच्यो आठवणी, जे भितर आमचें सगळें आसा तितलेंय भायर ताच्या नांवान काडया. जेजू 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 म्हणून ताचेर दवरया. ताचेर दवरलें ताचेर तो आशिर्वाद घालता. ताच्या उमोलीक रोखतान ती पुसून काडता. तें आमकां दिसता, दिसना, पूण तें आमकां कंट्रोल करता न्हय. ही आमची चिंतना, भावना. तर हें सगळें ताचेर दवरलें म्हणटा तोय तें नितळ करून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा. आनी हे परी ताचो मोग, ताचें आसप आमचें सगळें वाडटा. आनी ताचें आसप कसलें?
असलो मोग आमकां सगळ्यांक जाय ज्या प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक पूर्णपणे आजीर जाता. ताणें म्हाका कितें सांगलें हांव ताका परतून तें सांगूंक शकता आनी कित्याक लागून तांचे सोबीत तें घडटा तेंय बी आमच्यान ताका सांगूंक जाता. हे पर्यंत तर आमी तांकां आजीर जायत जाल्यार खरीपणी आमी तांचो मोग करता. नाजाल्यार मोगान कितें जाता हे संवसारी मोग कितें म्हाका मेवतलें कितें जाय आमकां चडशें म्हणून तूं लैंगीकूच सेक्शुअलूच ना तितलेंच न्हय ताचे किन सुबेज बरें पळय तें आमी दुसऱ्यांक आजीर जावंक जाय आनी तातूंत खरो देवाचो मोग आसा. आनी ह्या मोगान आमी आमकां विसरता आनी दुसऱ्यांक आमी आजीर जाता. दुसऱ्यांचे पातकान आसत तांचे पातक आमी जेजू सोबें दवरया प्रत्येक सुस्कारान. जशे भशेन आमी आमचे सोबें जेजूक दवरता आमचे सगळ्या हातींतल्यान जेजू सोबें दवरता तांचेय आमी जेजू सोबें दवरया. ती आमचे सोबें कितें उत्पन्न करतात कसली चिंतना भावना तेंय बी जेजू सोबें दवरया आनी खरेपणी आमी मागण्यांत सगळो गरजी येतल्या आनी खरेपणी जें देवान सांत इनासाक शिकयलां तें आमी पाळटल्या आनी आमचें जिवीत खरेपणी सुखी जातलें. आमचे सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत कुडीचे पांयाचे बोटां आसात पांयाची बोटां आसात थिंचोच थान तकले मेरेन आमी जेजून भरोन येता. जशे भशेन आणयेंत उदक घातलें म्हणून सकाळ थान वयर भरोन येता तेच भाशेन आमी सुस्कारान भरोन येता. पूण सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जिवीत जावन आसा जेजू तो जेजून आमी भरोन येता कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत. सगलें आमचें सोबें ह्या तिनूय पावंड्याचेर आसा तितलें जेजू सोबें आसा. जेजू सोबें तें भायर काडया भायर दवरया ताचेर तें दवरया जेजू 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 हे परी सगळें भायर काडया. ताचें दवरलें की आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जातल्या स्वतंत्र जातल्या कित्याक ताच्या नांवांत आमी सगळें काडलेलें आसा आनी ताच्या नांवांत तो आमकां सुटका दिता. तर दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता हो अणभव आमी घेवया. परिपूर्ण जिवीत तो आमकां हे परी दिता प्रत्येक सुस्कारांत. हें सगळें ताचें परतून ताका दिवया आनी हें बरेंपण अदीक वाडटलें आनी वायटपण आमचें सगळें आसा आपलेपणान जें आमी कळा केलेलें आसा तें सगळें आमी ताचे सोबें दवरया आनी नितळ निर्मळ आमी जातल्या ताच्या आसण्यांत आमी परजणूक लागतल्या. तर ह्या वेळार आमी हेच भाशेन जियेता समजल्या तें पाप साहेबा पासत आमच्या इगोर्जेच्या वडिलां पासत पाद्री माद्री ह्या सगळ्यां पासत मागया. खरेपणी ती जेजूच्या मोगान एकामेकाचो मोग करूंक आनी आपलो जीव दुसऱ्यां पासत खर्चूंक ती कोत्तात तें अदीक खोलायन करूंक तांचे पासत मागया. माय पाय तांचोय मोग एकामेका पासत अदीक बरो जावच्याक देवाचो मोग कसो जेजूचो मोग कसो ती आमकां खरी ह्या मोगाचे नमुने जावं आनी तांचे पासत आमी मागया. ताका देवान इकुर्पा दिवन दिसाच्या दिसा अदीक खोलायेन ह्या मोगान देवाच्या जेजू सोबें ती वाडोवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती अदीक आनी अदीक बरें पळय तें करूंक उलोवंक आनी जिवंक ताका मदत मागया. भुरग्यां पासत मागया. आमचीं भुरगीं तरणाटीं वय आमकां संवसारी मोग जीं पिक्चरांनी चलचित्रांनी दाखयता तें रोखडेंच आमी पत्करता पूण तातूंत आमी निराशी जाता कित्याक तातूंत फकत आपलेपण आसा. हें ती समजून देवाचो मोग जेजू सगळें पयलीं स्वतेर अणभवून त्या मोगान दुसऱ्यांक आजीर जावंक ताका मदत मागया. हिंचीच वस्त आमकां दादोशी करिना फकत देवूच कित्याक आमचीं काळजां फकत देवाक घडोवन हाडलेलीं आसात आनी देवा सगळेंच आमकां हें बरेंपण मेळटा. तर आमी सगळ्यां पासत मागतना जीं कोण आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात तांचेय पासत मागया. देलीज मोजस
येरां तो देवान तांकांय बरी सावध भलायकी दिवची, तांची मनां त्या वस्तूंचेर थिरावची आनी आमकां सगळ्यांक तेच परी बरेपण फाव करचें म्हणून मागया. जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, दुयेंत आसात, पेरीग आसात, जेजू तूं तांकां स्पर्श कर आनी आमच्या मागण्या उदेशी तांकां पेखोवणी दी, तांकां बरी करून घरा हाड. ही सगळी मागणी देवा आमच्या सुरकेच्या बापा तुका आमी उबारता आनी तूं आमकां भरपूर दिवंक सोदताय. तें स्विकारूंक आमची काळजां आयती कर आनी जें मागलेलें आसा तें आमकां सगळें शांती पावय. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन.